विजय संकल्प यात्रेच्या या महासभेक ज्याची वाट तुम्ही पळयताल ताचें आगमन आतांच जालां ते आमचे पंतप्रधानाचे उमेदवार तशेंच गुजरातचे मुख्यमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी, आमचे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय राजनाथ सिंह जी, गोंय राज्याचे माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर पर्रीकर जी, आमचे डेप्युटी सीएम श्री फ्रांसीस डिसोजा जी, आमचे प्रभारी सौ स्मृती इराणी जी, व्यासपीठाचेर उपस्थित सगळे मंत्रीगण, आमदार, पक्षाचे सगळे पदाधिकारी, इतर सगळे मान्यवर उपस्थित, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया आणि या सभेक मोठ्या संख्येन उपस्थित गोंयच्या कानाकोपऱ्यातून आयल्या माता भगिनी आणि बंधूंनो, आज एक विशेष दीस आसा। हो दीस म्हणजे स्वामी विवेकानंदाचो, ज्यांचो पोर्ट्रेट आतांच आमी नरेंद्र भाई मोदीक प्रदान केलो। आमचे संजय हरमळकर ज्या पार्टीचे उपाध्यक्ष आसात ते एक उत्कृष्ट पेंटर आसात, तांणी स्वता हातान काडिल्लो हो तांकां आमी प्रदान केला तुमच्या सगळ्यांच्या वतीन। आज स्वामी विवेकानंदाची 150वा जन्मदिन आसा आणि ह्या जन्मदिनाचो मुहूर्त साधून ज्या विवेकानंद सारख्या मोठ्या संतान प्रत्येक मिनटाक, प्रत्येक श्वासाक देशाचोच विचार केलो आणि देश फुडें कसो व्हरप हाचें मार्गदर्शन, ह्या देशाचें म्हत्व, आमच्या धर्माचें म्हत्व, राष्ट्राचें म्हत्व हें सगळें आमकां पटयलें, आमकांच न्हय तर संपूर्ण जगाक पटयलें। अशें महान दिसाच्या ह्या मनशाच्या ह्या वाडदिवसा निमित्तान आज आमी सगळे हांगा एकत्र येयल्ले आसात आणि त्याच बरोबर ही भारतीय जनता पार्टीची विजय संकल्प रॅली ही सुद्दां ह्याच माध्यमातून आज आमी हांगा फुडें हाडिल्ले आसा। मित्रांनो, फाल्यां परवां मकर संक्रांती येतली। फाटल्या एका 8 दिसां पयलीं नवं वर्स सुरू जालां। हांव तुमकां सगळ्यांक नव वर्साच्यो त्याच पद्दतीच्यो मकर संक्रांतीच्यो शुभेच्छा दितां। तुमचो जास्त वेळ न घेता म्हाका खबर आसा आमी सगळे उत्सूक आसात आमचे अध्यक्ष आणि माननीय आमचे पंतप्रधानाचे उमेदवार श्री नरेंद्र भाई मोदीचे विचार आयकुपाक। हांव थोडोसो एक 5 मिनटां तुमची, आज तुम्ही सगळे हांगा मोठ्या संख्येन येयल्यात। गेली कित्येक वर्सां तुम्ही भारतीय जनता पक्षाचेर मायेचो वर्षाव केलो, सगळे तरेचे सहकार्य तुम्ही आमकां केलें आणि भारतीय जनता पक्षाक आज एक सत्ताधारी पक्ष म्हणून गोंयांक तुम्ही परिवर्तन करून बसयलो, पूर्ण मेजॉरिटी दिली। परंतु हाची सुरवात 1990च्या दशकान जेन्ना जाल्ली तेन्ना भारतीय जनता पार्टी ही खंय तरी वळख नाशिल्ली पार्टी आशिल्ली, परंतु आमचे काही धुरी नाशिल्ले, तांणी हो पक्षाचो झेंडो उबारून दवरिल्लो, ताकद नासूं परंतु जी ताकद आपल्या आंगांतून काडूंक मेळटा त्या ताकदीन ताणें जे भारतीय जनता पक्षा सारकें करूंक जाय तें करून दवरलें। परंतु हें राजकारण त्या वेळेचें गडूळ आशिल्लें। हे राजकारण जें आसा त्या राजकारणाक राष्ट्रवादाची जोड केन्नाच नाशिल्ली। सत्ता मेळप हें एकमेव देव, सत्ता लोलुपता आणि खंयच्याय पद्दतीन सत्ता बळकप आणि एका पक्षाच्या तिकेटाचेर निवडून येवन दुसऱ्या पक्षांक वचप हें चालू आशिल्लें। आणि म्हणून गोंयचें जें राजकारण जालें हें राजकारणाचें खरोखर खोबरें जाल्लें आणि म्हणून काही राष्ट्रवादी विचाराचे लोक एकत्र येवन भारतीय जनता पक्षाचे जी काही विचारसरणी आसा ती राष्ट्राक पोशक आसा आणि त्या विचारांक आमी फुडें वचचें म्हणून काही आमचे जाणटेले कार्यकर्ते आशिल्ले, ते हातूंत आमचो काशिनाथ परब आशिल्लो, आमचे विश्वनाथ आर्लेकर जी आशिल्ले, माधव धोण आशिल्लो, अशी खुबशीं नांवां आसात, नेवरेकर आशिल्ले, बाप्पा लोटलीकर म्हणून आशिल्ले, आमचे दत्ता श्रीपाद नाग हे आशिल्ले, अवघे आशिल्ले। परंतु भारतीय जनता पक्षाचो हांचे बरोबर इतर खूब कार्यकर्ते आशिल्ले आणि आपल्या पक्षाचो झेंडो भारतीय जनता पक्षाचो झेंडो हांगा फडकत दवरलो आणि जवळ जवळ ह्या 90च्या आसपास एक विचार जालो आणि काही नवीन तरुण ह्या पक्षाक दिवप, तांणी वचप अशें ठरलें आणि त्या पद्दतीन हांव स्वता आमचे आजचे सभापती आहात ते राजन आर्लेकर, बाब लक्ष्मीकांत पार्सेकर,
वा मनोहर पर्रीकर, सतीश तोंड अशा तरेचे आणि इतर कार्यकर्ते, मागीर गोविंद पर्वतकार असत किंवा सुभाष साळकर असत, अन्य इतर सगळ्या कार्यकर्त्याची एक टीम आम्ही ह्या हातूंतल्यान भितर सरली आणि पक्षाचे काम नेटान सुरू केले. मित्रांनो, खूप कष्ट सहन करचे पडले, अवेलनाय सहन करचे पडल्यो, कारण भारतीय जनता पक्षाचें काम जे आसा ते हांगा केन्नाच रुचचें ना अशा पद्दतीची ठाम भुमिका आमचे समोर मांडली गेली वताली. परंतु एक विचार घेवन जर राष्ट्राचें जर गोंयचें ह्या समाजाचें जर बरें जातलें जायत जाल्यार ह्या विचाराची आमकां गरज आसा. हा विचार घेवन सगळे अवेलन सोडून आमी सगळे फुडें गेले. राष्ट्र आनी समाजाच्या हिताचें राजकारण आनी हें ह्याच्या खातीरच खंय तरी सत्तेचें स्वप्न मनां बाळगून तेन्ना आमी काम सुरवात केलें आनी गोंयच्या जनतेन आमकां भरभरून आशिर्वाद दिले, सहकार्य दिलें आनी हळू भारतीय जनता पक्ष आकार घेवंक लागलो. 1989 आमी 8 सीट लढयले, परंतु त्या 8 सिटांतून आमकां फक्त 2400 मतां मेळिल्लीं. आमी खतले ना, कारण आमी विचाराची बैठक पक्की आशिल्ले कारणान आमचे कार्यकर्ते, आमचे उमेदवार जे आशिल्ले ते ढळे ना. तांणी काम फुडें सुरू दवरलें आनी हळू लोकांच्या आशिर्वादान, तुमच्या सगळ्यांच्या सहकार्यान पयलीं महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षा बरोबर युती करून जवळ जवळ 4 आमदार भारतीय जनता पक्षाचे आयले. महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाचे 12 आयले, पूण आमी सरकार घडोवंक शकले ना. आनी अशें करीत करीत 1999 लोकसभेची निवडणूक आयली. ह्या लोकसभेच्या निवडणुकीक भारतीय जनता पार्टीन 2 सीट जिखले. हें जें कितें सगळें आमकां तुमी भरून दिलें, तातूंत आमचें व्हडलेंशें कांय नाशिल्लें, परंतु ह्या जनतेन आमचो विचार ह्यो सगळ्यो गोश्टी वळखून येदो व्हडलो अधिकार आमकां सगळ्या पार्टीक प्राप्त करून दिलो. जवळ जवळ म्हाका ह्या उत्तर गोंय मतदारसंघात 3 वेळा निवडून दिलो. म्हाका दिसता ही गोंयांत हिस्ट्री आसा की एकदां कोणी खासदार निवडून आयलो परत केन्नाच दुसरे वेळा येवना, परंतु 3 वेळा निवडून दिवपाची किमया ही तुमी सगळ्यांनी केल्ली आसा. आनी ताजें जें कितें आमी करून दाखयलें, जें कितें अधिकार तातूंतल्यान मेळ्ळे, तातूंतल्यान जवळ जवळ आज हांव टोटल जर मारली जाल्यार ह्या 3 टर्मांक जवळ जवळ प्रत्येक पंचायतीक, प्रत्येक मतदारसंघात ह्या खासदार निधीतून आमी प्रोजेक्ट उबे केल्ले आसा. आनी ताजी जर संख्या आज मेळ्ळी तर 600 पेक्षा जास्त प्रोजेक्ट आज उबे केल्ले आसात. आनी म्हणून जवळ जवळ अशें वाटचाल करता करता 1999 आमचे 10 आमदार जाले, परत 2002 आमचे 18 आमदार जाले आनी गोंयांत खंय तरी एका ग्रुपा कडेन आमी सहमत जावन सत्ता चलयली. जवळ जवळ 2.5 वर्सां सत्ता चलयली. परत आमचें सरकार केंद्रांत काँग्रेसचें सरकार आयलें आनी त्यामुळे आमचें सरकार हांगा उडयलें गेलें. 2007 आमी परत 14 आमदार येयले. उत्कृश्ट विरोधी पक्षाची भुमिका आमी पार पाडली आनी ह्या सगळे सरकार काँग्रेस सरकारची वाभाडी आमी लोकां समोर दवरली. आनी ताजोच एक आधार म्हणून आनी तुमच्या सगळ्यांच्या सहकार्यान, तुमच्या आशिर्वादान परत एकदां 2012 पूर्ण सत्ता भोवमतान तुमी आमकां निवडून दिल्ले आसात. आमकां खबर आसा. आनी ह्या सगळ्या काळांत म्हाका जर सांगपाचें आसा, तुमी सगळ्यांनी निवडून दिले, परंतु एक ह्या जवळ जवळ ल्हान राज्य जीं आसात 10-12, त्याच बरोबर अन्य जे काही क्षेत्रां आसात तातूंतल्यान गोंय राज्य ह्या देशांतलें प्रथम राज्य म्हणून जो पुरस्कार आमकां पयलींच प्राप्त जाल्लो आसा. खासदार निधीचो आमी उपयोग केलो. ह्या खासदार निधी उपयोगान जवळ जवळ 2 वर्सां पयलीं इंडिया टुडेन एक सर्वे घेतलेली. त्या सर्वेन 545 जे मतदारसंघ आसात त्या मतदारसंघात विकासा बाबतीत उत्तर गोव्याचो 31वा नंबर लागलो. ही एक आनंदाची गोष्ट आसा. आनी म्हणून जी कितें संदी तुमी आमकां सगळ्यांनी दिली त्या संदीचो योग्य पद्दतीन उपयोग आमी सगळ्यांनी केलो तुमच्या सगळ्यांच्या आशिर्वादान. मित्रांनो, 2012 आमकां सत्ता मेळ्ळी. तुमच्या सगळ्यांच्या परिश्रमामुळे, कार्यकर्त्याच्या म्हणजे निस्वार्थी कार्यकर्त्याच्या ह्या सगळ्या त्यांच्या परिश्रमामुळे भारतीय जनता पक्ष आज सत्तेर येयला. परंतु आज भारतीय जनता पक्षाची सत्ता गोंयांत आयली हे पळयले नंतर केंद्राच्या काँग्रेस सरकारान हांगसरल्या काँग्रेसीन खंय तरी सुडाचें राजकारण सुरू केलें. हांगा शाह कमिशन रिपोर्ट टेबल केलो. जी गोंयची मॅक्झिमम जनता जी मायनिंगाचेर जगतात ते मायनिंगच बंद करून उडयलें. जवळ जवळ 48 मायनिंगाच्यो ज्यो पर्यावरण एनओसी आहा त्यो फाटीं घेतल्यो. जी कोण नटराजन मंत्री आशिल्ले तिडे येवन कांय कारण नासतना. आनी आज सुप्रीम कोर्टाक एक घोगड्यार आमत पडत आसा. आज निर्णय जातलो, फाल्यां निर्णय जातलो आनी ताजे मुळे आज सामान्य मनशाच्या जिवनाक खंय तरी जीवन धोक्याचें जावन आसा. ताजेर उपासमारी करपाची पाळी येयल्ली आसा. जवळ जवळ काही हांगा ह्या सगळ्या हातूंतल्यान बार्ज मालक आसतले, बार्जे वयले खलाशी आसतले, खंय तरी ट्रक आसतले, ताचे ड्रायव्हर आसतले,
काम या सगळ्या मायनीचे कामगार असतले साधे साधे अशा लाखो कार्यकर्त्याचे खंय बेकारीची कुर्राड येवपाची पाळी आयला. हांगा एक वेदांत म्हणून मोठी कंपनी आसा, तांणी गोंयांत येवन गेले 10 वर्सांक गेले 7-8 वर्सांक जो काही हांगा धुमाकूळ घातलो, जे इल्लिगल मायनिंग या सगळ्यांनी केलें आनी त्यांची कर्माची फळां आज सामान्य जनता भोगता. आनी ह्योच कंपनी आज जवळ गेल्या 8 दिसांक पयलीं जवळ 1050 कामगारांक खंय तरी डिट्टी जेवपाची ले ऑफ करपाची भाशा उलयता आनी तांकां नोटीसय दिल्या. मित्रांनो, हांव तुमचो चड वेळ घेना. हांव विनंती करता की हे जे कामगार ज्यांनी मायनिंग सगळे लुटली, ज्याचे कडेन भरपूर पयशे गेलो, केंद्राक सुद्दां भरपूर पयशे मेळ्ळे, परंतु आज जेन्ना गोंयचेर प्रसंग येयलो मुख्यमंत्र्यांनी एक ल्हानशी पॅकेज मागली, पूण एक पयसो ह्या पॅकेजीचो केंद्र सरकारान आमकां दिवना. आनी अशें आसतना हांव तांचे कडेन हांव सीएमा कडेन विनंती करता की अशें जे काही हे जाल्ले आसा तांणी जे कोण ट्रक ओनर आहा तांकां काही स्कीम दिवन तांकां थोडेशे तांचेर हें केल्लें आसा, मदत तांकां केल्ली आसा. तशे बार्ग मालक आसतले किंवा हांकां सगळ्यांक जे काही त्रासांक पडिल्ले आसात तांकां तरी हे बँकेक खंय तरी वन टायम सेटलमेंट करून तांकां खंय तरी बिना व्याजाचें तर लोन दिवन तांची जी काही परिस्थिती जाल्ल्या कारण बँको आज फाटल्यान लागिल्ली आसात, तांची घरां दारां ह्या सगळ्या हातूंतल्यान वयतलीं. त्याच बरोबर हांव नरेंद्र भाई जी को विनंती करता हूँ, ये जो गोवा का माइनिंग है वो जल्दी से जल्दी लीगल जो माइनिंग है जल्दी से जल्दी शुरू होना चाहिए और इसी के ऊपर गोवा निर्भर है और आप इस माइन शुरू होने के लिए प्रयास करेंगे यही मैं आशा व्यक्त करता हूँ. मित्रांनो, आम्ही लायिल्ले एक ल्हानशे बी आज मोठो वशरूक जाल्लो आसा. आज तुमचे समोर कितले लाखांनी लोक आमचे सहकारी कार्यकर्ते आमचे हितचिंतक सगळे ह्या रॅलीक जमिल्ले आसात. कारण आज जे केंद्र सरकारान ज्यो काही घडामोडी केल्ली आसात, हे केंद्र सरकार ह्या देशाक बुडोवंक उठलां. खंयच संरक्षण ना. आज देशान खंय तरी सीमा आज आमचे मोकळे आसात. पाकिस्तान येता आमच्या सैनिकाचे शिरे कापून व्हरता. चायना खंय तरी अरुणाचल प्रदेशांत भितर येता आनी खंय तरी आमचे जमीन बगायता, पण कोणाक कांय पडिल्लें ना. अशा हातूंतल्यान हो देश जो आसा आमकां खंय तरी सुखी करूं जायो. हो आज वटवृक्ष मोठो जाल्लो आसा आनी तेजे शाळेन प्रत्येक गोंयकार सुखी आनी समृद्ध जावचो असो आमचो प्रयत्न आसा आनी आमी ते निश्चितपणे करतले. आमची सगळीं स्वप्नां एक एकून तुमी सगळ्यांनी पुरी केल्लीं आसात. म्हाजें एकूच स्वप्न आसा, आमच्या सगळ्यांचें एकूच स्वप्न आसा. हें स्वप्न म्हणजे माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी को हमारे पूरे पार्टी ने इस देश के प्रधानमंत्री का कैंडिडेट करके चुना हुआ है और नरेंद्र भाई मोदी को जब तक हम प्राइम मिनिस्टर नहीं बनाएंगे तब तक हम चुप करके बैठेंगे नहीं. इनको प्राइम मिनिस्टर बना के ही रहेंगे और ये सब होने के बाद जो कुछ हमारा जो राष्ट्र है वो राष्ट्र बहुत बड़ा शक्तिशाली हो जाएगा और राष्ट्र शक्तिशाली होने के बाद हमें गोवा को भी उनके निश्चित तौर से आशीर्वाद मिलेंगे. मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको फिर एक बार धन्यवाद देता हूं और मेरा भाषण समाप्त करता हूं. भारत माता की जय. हालींच भारतीय जनता पार्टीन ह्या सभे खातीर रजिस्ट्रेशन फी म्हणून 5 रुपयाची कुपन्स आमी काडली. ताका आमकां उत्तम प्रतिसाद लाभलो आनी त्या कुपनाचे आंकडो जालो 1,73,459. 1,73,459 लोकांनी हे रजिस्ट्रेशन फी आसा ताजे 5 रुपये दिवन आमचे कडेन रजिस्ट्रेशन केलें. आज जो जनसमुदाय आमी पळयतात तो सगळो हांगा हजर आसा. 5 रुपयाची ताजी सगळ्याची टोटल जाली 8,67,295. काणकोणान जी ट्रॅजेडी जाली, जी एक वायट घडणूक जाली, एक मोठी दुर्घटना जाली, त्या दुर्घटनेन 31 जाणांक मरण आयलें. तातूंत 6 जाण गोंयकार आशिल्ले. सरकारान तांकां 2 लाखाची निधी दिलो. त्याच बरोबर जखम्यांक मदत जाहीर केली आनी हो जो निधी जो आमी जो भारतीय जनता पार्टीच्या हातून गोळा केला तो 8,67,295 हो श्री नरेंद्रजी मोदी हांच्या हातून आमी रमेश तवडकर हांचे कडेन सुपूर्द केल्लो आसा. तो थंय जे कोण वायट जे जाल्ले आसात गोंयकार तांच्या सासवण म्हण तांकां मदत ही जाहीर केल्ली आसा. ह्या वेळार हांव मागतां गोंय राज्याचे धडाडीचे नेतृत्व श्री मनोहरजी पर्रीकर हांचे कडेन की ह्या महासागराक तांच्यांनी संबोधीत करचें आनी सगळ्यांनी घोषणा दिवची. बोलो भारत माता की. देश का नेता कैसा हो.